कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सिलान तांचेर जो डिमांड रेज केला आतां म्हणजे तेंचो टेन्युअर सोंपता ते वेरोडाच्या लोकांनी म्हाका काल दाखयला ते टेन्युअर सोंपता एकाच बरोबर सॅनिटेशन चार्जीस म्हणून रायट फ्रॉम 2020 तांचेर इम्पोज केल्या. आतां कोविडाच्या टायमार सॅनिटेशन चार्जीस कश्यो लेवी केल्या म्हाका खबर ना, कित्याक तेन्ना सगळेंच लॉकडावनान ऑलमोस्ट वर्सभर पॅरलायज जाल्लें सगळें सिस्टम. लोक कशे तरी जगले आनी आतां सडनली तेंचेर एकाच बरोबर 6 वर्सांचो डिमांड घालप, दीस इज कंप्लिटली म्हाका दिसता इन माय ओपिनियन दीस इज रॉंग. आनी आतां ती बॉडी नासल्या कारणान कितें करपाचें म्हाकाय खबर ना, हांव कितें म्हणून एडवायस करतलो तांकां. तरी सुद्दां जें निवेदन ताणें दिलां तें एडमिनिस्ट्रेटरान ताचेर डिसिजन घेवपाक शकता ते इन द सेन्स जस्टिफायड डिमांड म्हणून ते डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाक धाडूंक शकता. आनी ना जाल्यार जी आतां न्यू बॉडी येतली ताणें रेजोल्युशन घेवन तें वेव ऑफ करूंक शकता. सरकार गरीब लोकांचेर असो, सरकार म्हणल्यार म्युनिसिपल कावन्सील कोणाचो तरी तेंचेर कंट्रोल आसता, ते अशेंच लोकांक दाबता. दॅट इज नॉट प्रॉपर. कायद्यान बसता. म्युनिसिपालिटी हॅज द फूल रायट टू टेक अ रेजोल्युशन की आमच्या लोकांचेर हो डिमांड सारको ना, योग्य ना. इट कॅन बी विड्रॉन विथ द अप्रुवल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. ते त्यांचे फॉल्ट न्हू. सी तुमी डिमांड रेज करचेच ना, लोकांक खबरच आसची ना आनी मागीर सडनली इतल्या लोकांचेर हें घालप, वेट घालप तकलेर, हें खंयचें योग्य. सो द पीपल ऑफ कुंकोली वेरोडा पर्टिक्युलरली जाणें पळय रेज केला, म्हाका दिसता तो आमकां सुद्दां लागतलो. आतां हांवें पळोवंक ना की ह्या सगळ्या लोकांनी जो लोकांचेर जो डिमांड घातला दॅट इज नॉट एप्रोप्रिएट एकाच बरोबर घालप, आनी देरफॉर इट कॅन बी वेव्ड, दॅट इज शुअर.